हे गायज गुड मॉर्निंग. सकाळी सकाळी आयज पाडेली काकाची दर्शन जाल्ल्या. सो मम्मी बीन भाटान गेल्या नाल काडटा थंय आनी हांव आतां वयता कारण सकाळी सकाळीच दर्शन जालें काकाचें नाल काडपाचें. सो चला तर या. आनी म्हाजो नाही मोबायल पडलो आनी कॅमेरा क्वॉलिटी न्हू सगळी हाल्ली आनी हो पळय तो फाटल्यान येयलो म्हाज्या. एका रोखडें कळटा खंय वचत जाल्यार. आनी आयज दमट आसा, वातावरण सामकें थंड आसा. सो ऑलरेडी तेंच्यांनी काडले आसतले कारण म्हाका लेट जालो. सो चला या. आनी गायज हांगसर ना येवपाक अजिबात वाट बरी ना. अजिबात म्हणजे अजिबात. हे फातर जे आसा पळयात ते सामके गेल्ले आसात. सो आमकां नाल बीन व्हरतना प्रॉब्लेम जाता आमच्या फाटांसून. तेंच्यांनी नाल काडून ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी हांव भरपूर लेट पावलें आनी हांगसर भरपूर बुरशें जाला. कितलेंय क्लीन करा हांगसर उदक आसा न्हय हांगसर आमच्या सायडीकूच भाटान. सो तेका लागून रोखडे जे चार बीन आसता न्हू ते रोखडे वाडटा न्ही. एका सायडीन आसा उदक आनी दुसऱ्या सायडीन शेण आसा. सो ते शेणान तर सामकेंच बुरशें जाला. शेणान वाटूय आमची पिड्ड्यार केल्ली आसा. सामकी येवपाकूय हांगा प्रॉब्लम आसा. आनी हांगसर पळयात कितलें वाडलां सगळें. आनी हेंच्यांनी ऑलरेडी नाल काडले आनी हांगसर हे ग्रीन ग्रीन दिसता ते सगळें वाडलां. हालींच न्हय फाटीं आमी कट केल्ले हे सगळे. सो पावसा पयलीं एकदां कट करूंक जाय. मागीर कितें जाता हांगसर उदक भरता सगळें. सो मागीर ते परत वाडटले सगळें. आनी ऑलमोस्ट तेंच्यांनी सगळ्यांना माडांचे नाल काडले. हांव लेट पावलें. एकूच उरला तेचे काका काडटा सद्या कारण काका सकाळी येयल्लो आनी तेन्ना न्हय तेन्ना हांव कितें तरी करतालें चाव काय कितें घेतालें. सो मम्मी म्हणपाक लागली तूं लेट यो. आनी सगळें बुरशें जालां हांगसर वाडून. ग्रीन ग्रीन सामकें नाल सुद्दां खंय पडल्यार दिसपाचें ना. पळोवं शकता तुमी हांगसर सगळें न्हू हिरवळ वाडला सामकें. आनी ते सायडीन जे दिसता पळय ते सगळें उदक आसा आनी चार आसा. सांगा पळयात ती चार वाडत वाडत हांगसर येयल्या. आनी हांगसर आमची पेरीन आसा तिकाय बीन कवर केल्या. थंय आमची काज आसा एक तिकाय बीन हिरवे ते कवर जाल्ल्या. आनी हांगसर एक गाराफ लायिल्ले आमी. सगळें बुरशें जालें क्लीन केल्लें आमी पण आसा तशें हिशेबांनी नाल काडला मम्मीन हांगा. हे बीन सगळे कारण हेच्या फाटल्यान शेण आसा तेका लागून हे बीन बेगीन बेगीन वाडटा. आनी तो पळयात काका त्या माडाचेर. आनी ही पळयात मम्मी हांगसर. हय उडय उडय. सो गायज काका विचारता आडसार उडोवंक काय म्हणून. चुट्टा कित्याक काडली गे ती? कितली काडली? आनी मम्मीन हांगसर चुट्टा काडल्या ती कोणाक तरी दितली आनी मागीर सारण करून घेतली. कितें हळशीक जाली न्हू गे हांगा. हय गे आनी पळय ग्रीन ग्रीन. आनी हो आसा तो लायटीचो पोल मेन. ह्या लायटीच्या पोलाक लागून कितलेशे माड आमचे मेले. एग्जाम्पल दाखयता तुमकां. हांगसर एक माड आसलो तो मेलो आनी हो माड आसा पळयात तेका करंट मारता. हांगसर ह्या माडार कोणाक चडोवंक गावना कारण हो मेन पोल आसा तेका लागून प्रॉब्लेम जाता. कितली उडयली? 3 उडयली. आनी एक उडय. हळशीक जाले हांगसर न्हू गे. कितलेशे वाडले पळय. कोण म्हणटलो हे लीप केल्ले म्हणून. ती दाव्या हातीची पेणी. हांगसर मम्मी आडसरां सोदतना पळयात.
पाडसर सगळी उदका बरोबर भितर गेली. कितली वेळ गे तुका? कितली उडयल्ली? उदक आ सगळे. हे पळय सगळे अशी काय, कारण हे सगळे सायडीन कितले वाडला पळय. पयलीं लोक अशे वयताले बीन मशीन घेवन. आणि ते पळयात महादेवाचे देऊळ. ते उदक आसा न्हू तेका लागून ते सकयल वयता. उदकाक लागून काका सकयल वयता ते डायरेक्ट एकदम फळ. ते हे भरपूर वाढले ते इशी. आणि फाटी ओढले होते फाटले का तू मामा गेले ते म्हणून आता त्याला वाटून झाले. होय ते हांगसर लायले आम्ही. दादीचा हाडू पावसान आता बरं लागतं ना न्हू. ते हांगा लायले आम्ही. त्या मम्मीन काढले आणि सकयल उडयले. आळू पळयात आळू. हे ना आम्ही भाटानच लायले आमच्या, पण बुरशे खूपच वाढला म्हणून ते माझी मम्मीन हांगसर उडयले. ते कितले झाले पळयात. कितली उडयली गे टोटल? किती ते तिका म्हाका भंय दिसता काय आमच्या वजनान भितन वचांग आहे काटताला मागीर पापच मारून दे. सकाळी सांगसर आडसरांची पार्टी चालू. आमच्या कोयत्यांक आता धार फुटला मास्ता. एक फोडून घेऊया गे. तुझे कोयतो मारलं का झालं. माय आम्ही फोडूया. दुसरे एका असं नाही ते माय फोडू येतं ना आमच्या हे मारून. हांगसर मम्मी नाल किती करता गे? किती म्हणतात ते का ते कित्याचे? शेल्ल्याचे नाल काढता. शेल्ल्या म्हणजे ते अधिक हिरवे काय म्हणतात रे बाई एका. हा शेल्याचे नाल काढतात. माय आमका वरोंक पिशवेन बरे पडटले तेका लागून. मातशे कोयतो मारून लीप केल्यार बरें दिसता न्हू. नाल बीन काढून जाले आमचे. आता फकत व्हरपाच्या लागी करपाच्या आणि थोडे मातशे लीप करतले हांव, कारण आमी येयल्लीच आहा. सो म्हटलें लीप करून घेवया. खूपच वाडलेले आहा ते आणि दमट असल्या कारणान आयज तितले वतूय ना, गरमी बीन तितली जायना, थंड आसा हांगसर. सो हे लीप करून घेतले. तू व्हरता मगे हांव मातशें ओडू हा. सो ह्या ओडून घेता मातशे. ते आमचो मम्मी नाल व्हरतली घरा कडेन.
यो एका बाजूला मी लावलं होतं. आणि एक घरी असली मी एका माडाचे काढले तुम्ही बघी असले मी 5-5 टाका घातला 8 काढले ते पण काढले तरी 7-5 होईल ना. उकल तर काय हांव न्हू जस्ट बसले आता 5 मिनटां खातीर कारण ते कट करता करता म्हाका भरपूर गरमी जाली सो म्हटल्यार बसया. आणि मम्मी नाल घेवन घरा कडेन गेल्या पिशवी नाल भाड पाडप इजी दिसता बट ते इजी नासता खरें तर नाल काडूंक जाय बरें ते व्हरोंक जाय घरा कडेन इतलें इजी नासता ते. आनी दुसरें म्हटल्यार हेड्स ऑफ म्हणपाचें कारण मम्मी इतले हेवी नाल उखलून बीन पिशवेन घालून व्हरता. आतां वर्सान वर्सां जालीं कितली ती व्हरता. हांव व्हरना म्हळ्यार ते जायना तितलें व्हरपाक बट हांव थोडें थोडें व्हरता आनी मम्मी बाकीचे पिशवे बीन सगळे आसता ते मम्मी व्हरता. आनी केन्ना आमकां काकाय बीन हेल्प करता. काका म्हणजेच पाडेली काका आयिल्लो पळय तो केन्ना केन्ना आमकां व्हरोन दिता कारण हेवी जाता ते भरपूर. आतां सपोज सुके नाल आसत जाल्यार ते तितले जड नासता बट वोले नाल आसता पळय ते भरपूरूच जड जाता सामके आनी हांगच्यान व्हरपाक भरपूरूच प्रॉब्लम कारण एक तर वाट ना आमकां सारकी ताका लागून प्रॉब्लम. आनी कितले बुरशे जाला हे जाणा तरी थोडे हांवें आतां कट केले. वेली भरपूरूच वाडले ते शेणाच्या वासान आय थिंक सो. आनी हांगसर आमी माडयो बीन भरपूर लायिल्ले बट ते उरना तशें कारण ते कोण तरी पक्षी या कोण तरी खावन उडयतात. आनी अवतार म्हाजो सामको सकाळ आसा व्हडलो टायम जावंक ना आजून बट आयची सकाळ वेगळीच जाली आमची कामान. आनी पिशवे बीन भरून दवरले हांगसर मम्मी येतली. मम्मी आनीक पिशवे घेवन येतली कारण पिशवे थोडेच हाडलेले आमी कारण काका म्हणटात तो असो अचानकसो येयलो सो पिशवे सोदूंक आनी मम्मी रावोंक ना. आनी हांव हांगसर माडपणा बसला वारो बिरो कांय ना. ते पळय तितले व्हडले ते हात असले बरो पडटा न्हू. थंयसले भरपाचे आमगे ती उखलूंक जाय मगे.
हांव न्हू बसता उठता बसता परत काम करता बसता परत काम करता कारण गरमेन न्हू काम जायना सारकें प्रॉपर आनी म्हाजी हालत पळय घाम बीन सामको शिट्टी यार. आणि जस्ट नाल व्हरून आमचे जाले ऑलमोस्ट म्हणजे ऑलमोस्ट मम्मीन नाल हेले सगळे. फकत आतां थोडे उरल्या पळय ते कितें म्हणटा त्यो कित्याक म्हणटात ते शेलके काय हांव नकळो सारकें. सो तेका आसा न्हू ते आतां हांव काडून घेतलें कारण आतां सद्या बसलां हांव मम्मी गेल्ली आसा तेका लागून मातशें बसया म्हटलें. हालत बेकार जाली सामकी. आणि आमच्या वाठारांतसून न्हू आमचें मेन देवूळ आसा महादेवाचें देवूळ न्हू तें दिसता. पण आतां थोडे हे वाडलेले आसा तेका लागून प्रॉपर दिसना हरशीं सारकें दिसता. नाल्ल म्हणटना आमी कितली इजी दिसता न्हू बट तेच्या फाटल्यान खूब काम आसता खूब डिफिकल्ट यार कारण भरपूर मेहनत आसता नाल्लांच्या फाटल्यान सुद्दां. सकाळी सकाळी उठली तशीच आमी हांगसर येयली कारण घरान तश्शें काम पडलेलें कांयच करूंक ना. तशीच डायरेक्ट आमी हितून येयली भाटान येयली. आमच्या भाटान पळयात कितलें वाडलां देवा. हे पळोवनूच वीट येता सामकी कारण आमी कितले फावटी क्लीन करता तरी पण आसले ते बुरशे जाले काय वीट येता नाही बाबा इतले फावट आमी करता आनी परत परत बुरशे जायत रावता. सो ते पळोवन वीट येता सामकी. चला टायम वेस्ट करया नाका. ते कितें नाल आसा शेळक्याक काय कितें ते काडून घेता हांव. होतं ना मग. सो काय आमचे नाल बीन व्हरून चालल्या आणि आम्ही आता एन्जॉय करता आठसार फ्रेश आठसार. आणि आता आम्ही घरा वयतली. बरें आसा न्हू गो पण 2 आठसारा हे झाली ती सांडली. तर फायनली आमचे सगळं जाल्लें नाल बीन व्हरून आनी थोडे क्लीन केले आमी आणि आता जायना. सो आता आमी तर घरा वयतली. कापली तेजी हे कशी काय सांग असले तर आमच्या सगळ्या झाले नाल बीन काढून आणि आता घरा वचपाचो टायम झालो कारण आम्ही सकाळी येयल्या अजून घरानूय काय करूंक ना. मम्मीन चाव बीन कांयच घेवंक ना. आमी तशाक तशीच येयल्या. हांवेन तरी चाव घेतल्या तिने चाव घेवंक ना कारण काका सकाळचो येयल्लो बेगीना आणि आता घरा वयतली आमी फ्रेश जातली. टायम काय खबर 8 काय कित्याक येयल्ली ना मी 8 येयल्ली आमी सकाळी सामकी म्हणटा ते. हय आता 10 जायत येतली कारण आमी अजूनय हांगसरूच आसा आणि आयज दमट असल्या कारणान आमकां बरें पडलें नाल बीन काडूंक व्हरपाकूय बरें पडलें. सो आता घरा वचून फ्रेश जावंक जाय. चाव पिवंक जाय मातशी एक कडक एनर्जी येवपाक परत आणि पळय आठसर एन्जॉय करता. आमची 2 आठसरां तितून गेली त्या उदकान गेली मेळोकूच ना. काय बरी ती खातली आसली आमी. सो गायज चला घरा या फ्रेश जाऊया आणि मागीर मेळया त्या म्हणसर. बाय बाय.